आमगेल घराच रामायण पळोनू तुका हास येईल की बेजार येईल गो शशी रेखा. म्हाक मात्र सरसरेर भारी हास येत असेल बाबाजी. तुम्ही आणि मामान कन्फ्युज जाल पडून म्हाका जोर हास येत असेल. कष्टी कष्टी कष्टार तडसून घेतले जाल्यारी एक नमने खुशी दिले गम्मत जाली मात्र. सान एक पिक्चर अंत ऍक्ट केल म्हण की जाल म्हाका. आमगेल घरान तशी चलत असत गो शशी. तत्ता वेळ असेल कसं नाही पण एक गम्मत आता गम्मत बेजारू मागीर सारे निमगुचे शी कसन पुणी तत्ता असत गो. हसता हसताची चूर सांगू नाक तुगल बहिणीक पूर्ती विषय सांग. हावनी हॉटला वत्ता तुम्ही तीन लेडीज बैसून पट्टांग माराती आंच कणी चमकला गो अम्मा हॉटलाक. हांवें येता शशी संजेवनो हांव कसं पुणी स्पेशल करतात देतवे. ना बाबाजी हांव आत्ता भायर सरली तान्नी पिवन हांव भायर सरता. मिगेल बाम्मुणनी चेडू तांगेल पच्चे ते राबलीन ती हांव हंगायली. आमी ಒಟ್ಟು येवच म्हण आशिल्ले येवन अशी तुमकां तोंड दाखोवन वच म्हण लेकिले कडेर काली अक्कन अर्जंट यो म्हण प्रसंगील नवे तशटान हांव एकली हंगायली. तुम्ही वचून येत भाऊजी होडना ह्या पंतरापचे दायना बेजार कोर नाका ती अनेक पंत आईल तेन्ना खंडीत हंग राबता. 2 दीस हंग राबूनची मागीर सोयरेते येवन वता आनी अम्माई गांवांत बेजार कोन्न घेता. तू पुरा कडे भोंवता कुळार 4 दीस राबना म्हणू तशें थंय एक 4 दीस राबका भावाजी टायम ना आनी वापस वचका नवे आमी आनीक 10 दीस की वरलस का तितले भितर आमी पुरा भोंवडी मुगसून वापस वचका. पायक चक्र बांधून घेऊन आयली तू आणि कसं म्हण सांग. हा तुम्ही कसं पळून उलोंग हे ती हांव हॉटला वचून येता. हो हे इत गुलाबचे हांग निपोन राबली अमू भितर यो. अशींच हंग वॉकिंग वत्ता आसिल रे. तुमगेल घर पळेल नवे बागेले उदारे आसिल नवे भितर येवया म्हणू हेकड हेज्जे घाल्लेल रे जाल्यार भितर येवचेक नमोन लज्जी जात रे. काल तितले व्हड रामायण कोण घाल हांवें आनी व्हडे मला गई सुरेखाला कशी उलोवचे म्हणू. तुगेल मेवणी दावा घरा भितरी आस रे. मिगेल मेवणी थंय भितरी आस उलयतास तू वस पचे कसं नाही तंदर ना तन्नी सकडे पट्टांग मारतास ती तुवें जॉईन दा. हांवें हॉटला वता वेळ मस्त जाल्ला आजी वग्गी वचका म्हाका येता येते भितर वस तू. अक्का हे पंता तुवें यो गो आमगेलोट्टो चेडू कशी ಹೊಡ್ಡೆ ತಲ್ಲಿಂತ ಮುಗೋ ತನಿ ಸಕಾನ್ ಸ್ಕೂಲ ವತ್ತತಿ ಸಂಜೆ ಎತ್ತತಿ ಹಂಗ ಹೊಳಂ ಕशी ಪೊಳಂಗೆತ್ಮು एक 2 दिस तुवें आमगेलोट्ट राब गो मारयती ना गो शशी आत सद्या केवचे दायना गो चेडू हांकां परीक्षे वेळ नाही गो आनी पण रजेर येत गो हांव प्रति वर्ष रजेर चुक्के नशी वत्ता बा 2 दिसा म्हणटा फुणी वचून येत हांव. तू वची अप्रूपाची तू वचून या अम्म तुका कसकसन कोण वाडका म्हणून तयारी कोण घेतल्या की वचून या तू. होई गो सुरेखा शशिरेखान सांगील म्हणके तुवें तिगेलोट वस तुगेल अम्मा काही खुशी जाता. कसन उलयतात माई चेडू आमकां परीक्षे टायम नवे अस्सल टायमारी हांव ना म्हणल्यारी दल मागीरी हांव आसुनूची तन्नी वजू चंदाई तशेंच आनी हांव ना म्हणल्यार पळोवचे नाका. चेडूवार परीक्षा नाही दल जाल्यारी हांवें एक मन्न करतसिली परीक्षे टायम हांव कशी पयरी रजेर वचून येईल मो. आतां आमगेले शशिरेख वचून येवो होडना अम्माच 4 दिसा म्हणटाक येत म्हणटसिली पळोवया. आज सद्या तू वचून यो गो शशिरेखा. भितर येत गो हळे मा. हो गुला यो गो भितरी त्या कसन तुगेल नवे नाटक परमिशन निमगुचे नुत यो पळया. सॉरी गो हळे मा मिगेल निमित्ती तुमक सगळ्यांक काही भारी ತೊಂದರೆ जाल गो बेजार कोरनाक गो. म्हाका तो घरा गेल मागीर भारी बेजार जाल गो.
हांक सांगिले सई एक सवलींत मारायती ती तितली नाही ग सुरवेर वचून सारे निमगी म्हणून पेटैल त्यांनी असं ग गुल्ला दल्ल धावून गेले चनिके कसला कुल्लोचे ಒಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಕುಶಾಲೆ का केलेलं नाही ग तेंक समजल ग तर त्या पुरा ಮತ್ತೆ घालून नका हा आणि हेंची विषय घेऊन ಮತ್ತೆ घालून घेऊन तुला चंद वाईट कोण घेऊ नका लेतवे त्यात तवळ हंगे तरप का अम्मी त्या कडाने येईल तर ना तुमगे घरात गुणवत्ती तू वय हंगे तस का बांधवी चुक्को चनज्जा अयो अयो इतलं चांगलं नाही ग हळे माक भारी खुशी दल ग मनाक समाधान दल ग कसं नाही दव मिगेल मायने चुडी तर घालतस दल नवे माके तंग पडून भारी खुशी दल तसं नाही दव तुमगेल माय सुन्नल ಒಗ್ಗಟ್ ಪಡೋನು ಮಕ ಭಾರಿ ಮಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲ ಅಶೀನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ನಾಯಿ ಚಂದಾಯರಿ ಖುಷೇ ರಸತಿ थँक्स ग शशी तुगल मायवेळे तशीच नाही ग भारी गंमतच नव्हे गंमत ग कसा गंमत सांग केदन कोपतती केदन हसतती केदन सवतत म्हण कळना ग चांग मनीषीची दलरी संसान विषय कोपचे कसने पण उलेल मना घालून घेणो आणि केदन आपण बाहेर कडचे असेल प्रची केस ग तष्टावन म्हाका तांगेलोट्टो तितले म्हण फ्री म्हण दायना उल्लनात म्हणणे उलयता ती जाल्यार तुमगेल म्हणकेनी न्ही गो तुम्ही कितले चंदायर आसती भारी खुशी जाता कोणाल दृष्टी तुमगेलवर पण अशी आसो चंदायरी अशी खुशखुशेर आसती होई त्या मात्र मेच्चूच विशयोची आमगेल होळे मनी सुरेखाले जोडी म्हणल्यार जोडी खंयचेची मायसुनल कॉम्पिटिशना गेल्ले रे फर्स्ट प्राइज हंका मेळची ग्यारंटी अबा डॉक्शनल अंडरस्टँडिंग भारी लायक अस खुशी जाता अशीच केदनाय खुशखुशेर आसती तुम्ही खुशेर असले रे घरान सगळे खुशेर असतती देव तुम चांग करो तुमगेल फॅमिली पळोवन म्हाका भारी खुशी जाले हांव हे गांवांत येवन सेटल जालेले काय सार्थक म्हूण दिसता पळय होय आमगेल माय सुनेल जोडीक आनी सगळे होगळीता आसती तुम्ही कसा म्हणता ती आमगेल जोडी तुमकी इष्ट दलवे दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती तशींची मस्त मस्त जन लाईक शेअर सबस्क्राईब करनो आमका सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.